नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आंगिकं भुवनं सरस्वती नमस्तुभ्यं. एक नृत्य कलाविदे नृत्य प्रदर्शनस तेथे शरीर सिद्ध करूचे उट्टू ज्ञान कला आणि संगीताचे अधिदेवू सरस्वती मातेस भक्तींसनु शरणागती होनो नमिसोवेचे हा एक प्रार्थना श्लोक. ಭರತನಾಟ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತತೆ ಮುಖ್ಯ ಹೋನೋ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಜಾವೂರು ದ್ಯಾವ್ಲಾಂತ ಜನ್ಮ ಪಡವಲ್ಲ एक शास्त्रीय नृत्य प्रकार. भरतनाट्य म्हटल्यार भाव राग आणि ताळ ह्या तिन्नो संयोजने असवचे एक रसपाक. आमच्या देशते संस्कृती संस्कार परंपरे कलावैभव आणि जीवन मौल्यो वडोवेचे एक समग्र रूपत भरतनाट्य. आज अलुमिने आमगेले अभिमान मनवेचे कार्यावळींत खारवी समुदायांसनो राष्ट्रीय भरतनाट्य प्रतिभे आणि वृत्तींतू सॉफ्टवेअर इंजिनियर होनासवेची विदुषी सहना गंगोळी आज आमचे स्टुडिओस आयलेसत. तुम्हास ह्या कार्यक्रमास नमस्कार आणि मोगाते स्वागत. हेंचे उट्टू बोलवेतन अद्दी हेंचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. विदुषी सहना अनंत गंगोळी. हेंचे गाव गंगोळी कुंदापुर तालूಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿದೂಷಿ सहना ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರು ವಿದೂಷಿ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಂचे शिष्य. विदुषी सहना श्री अनंत गंगोळी आणि श्रीमती स्मिता गंगोळी हेंचे लेंक. हिने आरवी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग इत्तेंसनो केमिकल इंजिनियरिंग करोनो प्रस्तुतो ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಂತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋನೋ ಕಾಮ್ ಕರೀತ ಸತ. ಹೆಂಚೆ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ವೆತೆ ಮುಂದಾಲೆರ ವಿದೂಷಿ ಸಹನ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಹೋನೋ ಆಯ್ಕೆದಾನಿಸತ. ಗುರು ಪುಷ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ 2012 ಇಸ್ವಿಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರचे सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस अँड ट्रेनिंग इत्तेंसनो विद्यार्थी वेतन हॅस गवनेसा. गुरु विद्वान केशव कुमार हेंचे मार्गदर्शनांत भरतनाट्यांत जूनियर ग्रेड परीक्षा, गुरु विदुषी पुष्पा कृष्णमूर्ती हेंचे तरबेतींतू सीनियर ग्रेड परीक्षा आणि गुरु विदुषी रूपश्री मधुसूदन हेंचे मार्गदर्शनांत विद्वत परीक्षेंत डिस्टिंक्शन अंत तेरगडेदानिसत. हिने अनेक राष्ट्रीय भरतनाट्य नृत्य स्पर्धेंतू भाग घेतले कीर्ती हेंचे. सहना, तुम्ही आता तुमचे भरतनाट्य एक प्रयाण तुमचे एक जीवनांत तुम्ही कसे आरंभ केलो आणि हाच एक प्रेरणे म्हणून सांगते कोण? हांव 5 वर्ष आशिल्लें तेन्ना म्हागेल्या अम्मान आमगे स्कुलालेगे सांजेर एक डान्स क्लास चलताशिल्ले. थंय वचून सेर्सिल्ले. थंय गुरु विद्वान केशव कुमार सर म्हणून डान्स क्लास चलयत आशिल्ले. थंय वचून अशें सेरून घेतिल्लें. मागीर म्हाका तें इश्ट जाता गेलें, इंट्रस्ट जाता गेलें. थंय अटू प्रोग्राम करेसे करताले. एवरी इयर एन्युअल डे म्हूण करचे. तो अटू प्रोग्राम ल्हान आशिल्ले तेन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जाता गेले. सो तशेंच्यान इंट्रस्ट जाता गेलो. मागीर 5th स्टँडर्ड आशिल्लें तेन्ना थंयच ज्युनियर करून घेतला हांवें. एक पण ज्युनियर करून घेतली की अट्टू कळ्ळें ओ डान्स फील्ड बरें आसा जाल्लें. अशी कंटिन्यू करता गेलें. ओके. आता तुम्ही 5 वर्षांसून तुमचे भरतनाट्य प्रयाण आरंभ केलो. ह्याच मुख्य होऊन तुमच्या अम्मा ते एक प्रेरणे म्हणून सांगू होतो नाही. ते एक इनिशिएटिव्ह त्यांच्या मुद्दाळत्वांत तुम्ही क्लासेस सेरवलो. आता तुम्ही आरंभासून विद्वत तुम्ही आता केलंसो नाही. आता एक विद्वत करताना तुम्हाला केलं पर एक चॅलेंजेस इतर सवाल तुम्ही एदिरसवं पडले. चॅलेंजेस म्हणल्यार एक पण एग्जाम्स आनी प्रोग्राम ओवरलॅप जावचे एके टायमार येवचेशी उरता. तेन्ना एग्जाम्सा फस्ट प्रिपेअर जावन घेवचे, वाजून घेवचे. प्रोग्राम प्रॅक्टिसाक 8 दीस वचचे म्हणजे सकाळी वाजून घेवचे. तशें दोन्ही मॅनेज करचे. आनी इंजिनियरींग टायमार प्री विद्वत पोस्ट विद्वत केले जेणे एक पण प्रॅक्टिकल्स ते टू मस्त वेळ जाता. ते धांवन मागीर एकदम क्लास सुरी उरता आशिल्ले. दोन्ही एट अ टायम मॅनेज करचे. मुख्य म्हणून तुम्हाला कॉलेज एज्युकेशन आणि तुमचे भरतनाट्य अभ्यास
हा नाही आता हे तुम्ही ಒಟ್ಟು मॅनेज करीत केला हा ओके तुम्ही आता विद्वत्ते एक चॅलेंजेस संत बोलवताना तुमचं एक फर्स्ट वेदिके तुम्ही 5 वर्षांत तुम्ही सेरालो सो ह्या भरतनाट्य कलाविद होऊन नाही हा तुमचं एक फर्स्ट वेदिकेचा अनुभव डास काढू होता फर्स्ट वेदिके म्हणून हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना फर्स्ट स्टँडर्डांत एक पण डान्स केलेले तेन्ना मजा जाली भाई भाई आशिल्लें बट मजा जाल्ले खूब फुल्ल होडो चेडवा बरोबर केलेले फर्स्ट टायम मेकअप घालून घेवचे ते वटू मजा दिसलें मागीर ते जालें की 6th स्टँडर्डांत सोलो परफॉर्मन्स दिल्ली तेन्ना बरें कॉन्फिडन्स आयिल्लें डान्स करचेक आनी म्हणटलो की बरें आसा म्हणटा ते खुशी आनी ते वटू मजा एक्सपिरियन्स डान्स केले तुमचं यशोदानाने फर्स्ट वेदिके आणि खूप मोटिवेशन गावना हय हय हा हा मस्त कलाभिमानी येतुरू तुम्ही एक प्रदर्शन देताना तुम्हाला आणि खूप खुशी त्यांनी रेकग्नायज करचे त्यांनी बरें जाला म्हणचे आनी टिचरूय बरें जाला म्हणटा दुसरो टिचर्सरूय उरता त्यांनी बरें एनकरेज करता ते वटू होय. खुशी जाता करेक्ट आता भरतनाट्य म्हणताना नृत्य असता हाव भाव नटने आणि संगीत म्हणून सांगतो ह्या एक अंश असता तुम्हाला संत खुशी हवेत खेळा भाग ಒಟ್ಟು ಭಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ जाता ಭರತನಾಟ್ಯಂತ ಬಟ್ म्हाका मस्त इश्ट जावचें म्हळ्यार नृत्य ते अडवू फुल अडवू कॉम्बिनेशन्स डिफरंट कॉम्बिनेशन्स चलता वता ते नृत्य आनी तांचो शोलकट्टू म्हणटात ते ताका ते मॅथमॅटिकली ट्रिकी जावन रचने करून ताका डान्स करतात न्ही ते सो नृत्य भाग मस्त खुशी जाता म्हाका आता नृत्य अभ्यास करताना तुम्हाला एक कष्ट म्हणून सांगतो भाग केला फर्स्ट ऑफ ऑल नृत्य अभ्यासाच कष्ट म्हळ्यार प्रॅक्टीस केन्ना सोडनी प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणलेशी एक दिवस एक 2 दिवस एक वीक सोडून डान्स करचे गेल्यार बॉडी सपोर्ट करना तितले पेन स्टार्ट जाता सो एवरी डे प्रॅक्टीस आनी तूं कंटिन्युअस जावन दिवपाच पडटा कष्ट भाग म्हळ्यार नृत्याक संगीता बरी जाय पडटा थोडे संगीता पोर्शन म्हळ्यार बागेन कष्ट जाता मग थोडे संगीताक सांगचे कष्ट जाता सोडल्यार नृत्य म्हण घेतल्यार ओटो इश्ट आनी तुम्ही भरतनाट्य ज्युनियर एक्झाम आसात सिनियर एक्झाम बरोवताना तुम्हाला एक संगीतात एक परीक्षेचा एक भाग असता त्या निमित्त तुम्ही संगीत एक अभ्यास करू मस्त इम्पॉर्टंट होणार हाय संगीत ज्युनियर करून घेतला हांवें भरतनाट्याकोस्कर जाय म्हळ्यार सिनियर विद्वत्तान तोटो जाय पडटा म्हणून करून घेतले संगीत म्हणटर एक अंगाच आसा त्या निमित्त भरतनाट्य आणि संगीत ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು अभ्यास करू भरतनाट्य संगीत जायच जाय आता एक विद्वत भरतनाट्य एक परीक्षेस तयार करू म्हणताना खैल रीतीत एक शिस्तू खैल रीतीत एक अभ्यास अगत्य होता आणि विशेष होऊन प्री विद्वत आणि पोस्ट विद्वत म्हणून सांगतो 2 एक्झाम असतात त्या 2 एक्झाम व्यत्यास काय असा फर्स्ट ऑफ ऑल विद्वत प्रॅक्टीस म्हणजे मस्त शिस्त जाय फुल्ल डेडिकेटेड जावन कसले गुरु सांगता ते ಒಟ್ಟು अर्थ करून घेवन आमी प्रेझेंट करचें उरता आनी ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಚ್ಚೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ घेवन इतले घंटे करता डान्स क्लासाचें वापस येता म्हणजे जायना कितले गुरु डेडिकेटेड जावन शिकयत उरता तितलें डेडिकेशन आमी दिल्यार तांकोरी खुश जाता आनी आमी शिकचे कोरी मस्त मेळटा आमकां डिफरन्स म्हळ्यार प्री विद्वत शास्त्र बेस्ड उरता थियरी बेस्ड मस्त उरता रसा भाव नायिका भाव म्हणा उरता डान्सान तेजो स्टडी प्री विद्वतान करतात आमी त्याच पोस्ट विद्वतांत तेजो प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन येता वता ऑल कंपोजिशन्स प्रेझेंट करता उरका आलारिपो म्हणटा तेजे तिस्वारा पदम जावळी तो अभिनया बेस्ड अष्टपदी कृष्णावेलो उरचे जयदेवल कंपोजिशन्स ते आनी वर्णा पदवर्णा म्हळ्यार होड पीस येता फुल फास्ट एक 25-30 मिनिट्स पीस ते डान्स करतात आनी तिल्लाना एंड विथ तिल्लाना ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ करका पडटा पोस्ट विद्वताक सो ताका मस्त डेडिकेशन आनी मस्त एफर्ट्स जाय पडटा सहना तुम्ही आता नृत्य अभ्यास असा करीत असताना तुम्ही तुमचे नृत्य गुरुवांसून खेळ एक अमूल्यदल्ले पाठ शिकलासो आणि एक गुरुवांते ಬಗ್ಗೆ ते एक तुमचे अभिप्राय सांगोत पाठ मस्त शिकला गुरु लेगीच्यान फर्स्ट ऑफ ऑल शिस्तार उरचे पेशन्स आनी गुरु ಒಟ್ಟು प्रोग्रामा करता ते केअर दाखयता स्टुडंट्स लेगीत कितले केअरिंग जावन पळोवन घेता ते नेचर केअरिंग नेचर आनी डान्स एक केन्ना सोलो म्हण करनात ग्रुपान डान्स करचे उरता ते कशें कॉर्डिनेट करून घेवका
ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಶಿಕತ್ एकदम ಒಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೇರೋ जातात ಹಂಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ इन दिस फील्ड भरतनाट्य नाकांचे अशे आर्टिस्टिक फील्ड घेतलं तेन्ना गुरु आणि शिष्य बॉन्डिंग मस्त इम्पॉर्टंट जाता सो मस्त ते शिक्षक मेळता हांगतो आणि तुमचे ज्युनियर एक्झाम असं इंगड तुम्हाला गुरु होते सीनियर एक्झाम असं अभ्यास करताना इंगड गुरु होते त्यांचे एक गुरुवंते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कसं सांगता हांव जूनियर एग्जाम घेतले शिवमोगांत अंडर गुरु विद्वान केशव कुमार म्हणून तांगे लेगीचे 5 वर्ष शिकले हांव थंय जूनियर डिस्टिंक्शनान पास जाल्ले तांगे लेगी नेक्स्ट गुरु विदुषी पुष्पा कृष्णमूर्ती म्हणटले की आनी शिवमोगांतच सिनियर एग्जाम पास केले तांगेले अंडर मस्त म्हळ्यार कॉम्पिटिशन्सा पोटू बरे पुश केले आनी सेंट्रल स्कॉलरशिपाक गान घे म्हणून मस्त पुश करून घालसिले आनी ट्रेनिंग दिले स्पेशल ट्रेनिंग दिली म्हाका सोलो इंडिविज्युअल ट्रेनिंग घेता आशिल्लें फूल ट्रेन करना अँड थंय जाल्लो वरी सिलेक्टरी जाल्ले अँड ते जालें की ते म्हळ्यार टील द एज ऑफ 18 तुमकां ते मदीं एक रिन्युवलरी येता सो तांणी म्हळ्यार ट्रेनिंग स्कॉलरशीप दवरतात म्हळ्यार तांणी गुरु बरोबर रिलेशनशीप मेंटेन केला की ना की म्हणून तांकां ते टेस्ट करचे उरता सो ते इंटरव्यू आशिल्ले तांणी तरी गुरुक आपोवन व्हेलिल्ले तांणी ते पळयतात कशें गुरु आनी शिश्या बीन बॉन्डिंग बरें आसा म्हणून ते रिन्युवलरी कंटिन्यू जाल्ले तशी मस्त प्रोत्साहन दिले नेक्स्ट हांव बेंगलोर गेले तेन्ना बेंगलोर म्हाका विदुषी रूपश्री मधुसूदन म्हणा तांचे लागीं हांव प्री विद्वत आनी पोस्ट विद्वत मस्त ओटो टायप दो हांव एकदम सेरून घेतलेली तशें काय डिफरन्स हाडसी ना अशी आराम मिंगल जावन आराम करस चिसले एनविरॉन्मेंट क्रिएट करून दिल्ले सो आय हॅव टू तिन्नी गुरु वजांनी कसले ना कसले मेळ्ळाच तुम्हाला 3 गुरु तुम्हाला मस्त लर्निंग केलं सो न्ही ओके लायक विचार आता तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्र ह्याचे एक संपर्क तुम्हाला कसं जाणं हांव इंजिनियरींग वच टायमार म्हाका पेरंट्सांक गोत्ताशिल्लें म्हाका ल्हानाक गोत्ताशिल्लें हांगा स्कॉलरशीप बरी आसा ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून आनी तेंचो वर्कशॉप बरी चलता म्हणून गोत्ताशिल्लें सो अप्लाय केलें मेळ्ळें म्हाका आता तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्रांत व्यक्तित्व विकसन आणि तुम्हाला हवेदल्ला एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆ केलेंते विशेष होनो सनिवास रेसिडेन्शियल कॅम्प इथे आयोजन केलेंते तुम्ही हेंतो भाग घेतलसो तुम्हाला ह्या कॅम्प किती तुम्हाला हेल्प जालें तुमचे वृत्ती जीवनास विश्व कोंकणीचे स्कॉलरशिप टायमार वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स ओटो मेळटाले तांतू मस्त एक्टिविटीज ग्रुप डिस्कशन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ओटू करयताले ताजे जेन आमकां कॉम्पिटेटीव वर्ल्डाक फेस करचेक आमी फस्ट सेमिस्टराच्यान तयार जाता गेले आनी रेज्यूम रायटींग जावं ईमेल ड्राफ्ट करचे कशी ओट्टू फस्ट फ्रॉम द बिगिनींग आमी ट्रेन करता गेले युजली फायनल इयर आयले तेन्ना ओट्टू सिरियसनेस येता ओट्टू लोक स्टुडंट्साक बट आमी फस्ट प्रिपेर्ड आशिल्ले सो वी वर अहेड ऑफ ऑल अदर स्टुडंट्स अशें जालेलें त्या एक मस्त एडवांटेज मस्त हेल्प जाल्ले आनी डिफरंट कंपनीज बगे ताजे एनविरॉन्मेंट्स कशे उरता ताजे ओट्टू नॉलेज आमकां स्टुडंट लायफांत मेळता गेले त्या कॅम्प अटेंड केले मस्त एडवांटेज जाता गेलो आमकां ಬಹುಶಃ तुम्हाला कॅम्प एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आणि कॉन्फिडन्स बिल्ड करू मस्त ओके आता तुम्ही एक भरतनाट्य कलाविदे होऊन तुमचे जीवनांत केले ರೀತಿ एक बदलावणे हडवे साध्य झालं भरतनाट्यम म्हाका चाइल्डहुडाच्यान आत्ता ते वरी एवरी स्टेजसाक हेल्प करता गेले ते प्रोग्राम्स अटेंड करता उरचे ते ट्रेनिंग करता उरचे ते ओट्टू म्हाका कॉन्फिडन्स दिता गेले आनी इवन ऑल समर वेकेशन्स दसरा हॉलिडेज हांव डान्स क्लासान आमकां डान्स क्लास चलत उरताले तेन्ना डान्स क्लासान उरताशिल्ले म्हाका काही म्हळ्यार टायमू वेस्ट जालना अशी आसा म्हगेले लायफांत सो खुशखुशेन स्पेंड केला हांवें ते एक इम्पॉर्टंट सेगमेंट आनी म्हळ्यार डान्स क्लासेसांत आमगेले फ्रेंड्स ग्रुप आनी होड ग्रुप मेळटा स्कुलांत एक फ्रेंड्स ग्रुप उरताच बट आनी डान्स क्लासांत आनी एक टायप मेळटा थंय आनी टिचराले मदरली हे मेळटा लव मेळटा वात्सल्य मेळटा थंय आनी मस्त टायम प्रोग्राम लेट जाता ते छोटू जाता उरताले तेन्ना आमी टिचरा घरा राबून सोडताले आमगेलें घर दुसरें फॅमिली दुसरें एक फॅमिली अशीच उरताले
सो त्या ಒಟ್ಟು एक इम्पॉर्टंट ह्या ಒಟ್ಟು ಮಿಸ್ಕಂಗೆ तशें हांव भरतनाट्य नाचलें सो भरतनाट्य मस्त इम्पॉर्टंट जावन गेलें. हा हा सहना तुम्हाला ह्या भरतनाट्य क्षेत्रांत एक प्रेरणे देवाचे एक कलाविद कोण प्रेरणे म्हळ्यार म्हागेले 3 गुरू. त्यांनी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ಒಟ್ಟು शिकोवन दिल्लें आनी त्यांनी ಒಟ್ಟು सांगता उरतात अशें डान्स करका तशें करका आनी अशें स्टेज प्रेझन्स म्हळ्यार अशी तशी म्हणून ಒಟ್ಟು त्यांनी आयडिया दिताले हेजें म्हगेले 3 गुरू. गुरू विद्वान केशव कुमार सर, गुरू विदुषी पुष्पा कृष्णमूर्ती, गुरू रूपश्री मधुसूदन. तिन्ही लोके म्हाका प्रेरणे दिली. ओके समा सहना तुम्ही आता विद्वत पूर्ण केलंसो कंप्लीट केलंसो आता तुमच्या जीवनांत हा एक क्षेत्राचा संबंध पडवणं तुमचे काय ते एक सपन असा म्हाका एक डान्स स्कूल स्टार्ट करता म्हण आसा. आतां सद्याक सॉफ्टवेअर करियर एक थोडे वर्ष करना. आय सोन स्टार्ट वन डान्स स्कूल. काय डान्सांत कंप्लीटली इन्वॉल्व जावन वचचें हेल्प जाता ते स्कूल स्टार्ट केल्यार. ओके समा समा तुम्ही आणि समाजांत पुढल्या जनांगत नायकरांस भरतनाट्य एक कಲೆ सांस्कृतिक होऊन ಬೆಳೆಸೋವೆ वाढोवे तुम्ही प्रयत्न ते एक आलोचन तोंड घेतलं हय. नाही आता तुम्ही तुमच्या परिचयात एक विषय सांगितलं तुम्ही दूरदर्शनांत बी ग्रेड कलाविद होऊन आयके आलसो म्हणून हा एक आयके म्हणून सांगू ते कसं करतात दूरदर्शन चंदना आसा न्ही ते ऑडिशन कंडक्ट करता. ऑडिशनांत अशें स्टुडियो रिकॉर्डिंग करता मागीर ते बेस्ड ऑन हाव वी परफॉर्म तशी सिलेक्ट करता. सो तांतू बी ग्रेड आर्टिस्टांक सिलेक्ट जाला मागीर. ओके तुम्ही आता बी ग्रेड म्हणताना त्यांतू गे ग्रेड म्हणून सांगू ते वसाय त्या वरी उरता एज लिमिट वयर ए ग्रेड बी ग्रेड ओके. तशें सिलेक्ट ओके. करता होते. हा तर एज नाही तर एक प्रायದ आधारावर तुम्हाला ग्रेड लेवल गावता म्हणून सांगते ओके समा आता तुम्हाला भरतनाट्य क्षेत्रांत इंगड ಅವಕಾಶ गावता सुमार ಅವಕಾಶ गावता आता एक वेदिकेस तुम्ही जाता हो त्याच्यानंतर सुमार वेदिकेस तुम्हाला ಅವಕಾಶ गावीत असेल म्हणके तुमचे लर्निंग नाही तर कलिके म्हणून सांगू ते कसं होईत गेला आणि तुमच्या व्यक्तित्वावर ते कसा प्रभाव पडला असा Every stage is a different experience भरतनाट्यांत. फर्स्ट स्टेज भयार गेल्लो उरता ते स्टेज फियर वता. नेक्स्ट टायम आनी कॉन्फिडन्स चडता. हांव अशें एक ते सांगितलें CCRT इंटरव्यू म्हण थंय मस्त फेमस आर्टिस्ट जजीस जावन उरता. तांतू गुरू बेळचे वैजयंती काशी आशिल्ली थंय तांणी सांगिल्लें केन्ना डान्स सोडचेक वचनाका डान्स कंटिन्यू करून घेवन व्हर म्हण. ता एक टायप कॉन्फिडन्स दिता तशी आनी आनीक कॉम्पिटिशनाक गेले तेन्ना तांणी सांगतात बरें जालें डान्स बट हांगा थोडे मिस्टेक जालें हांगा समा करून घेया. सो एवरी स्टेज लर्निंग मेळटा वता. सो इट्स अ कॉन्स्टंट लर्निंग ते स्टेज परफॉर्मन्स गेले तेन्ना मेळचें. सहना आता तुम्ही सांगितलं म्हणके भरतनाट्य क्षेत्रांत एक वेदिकेसून अनेक वेदिकेंत सुमार इंगड आमचा अनुभव गावता ಖಂಡಿತ त्या आमचा सगळ्यांच वाटती अगत्यदಲ್ಲ आता तुम्ही युवा जनतेस ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮಹತ್ವತೆ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगू इच्छा पावतो भरतनाट्य म्हणजे एक प्राचीन कले. ताका मस्त वर्षाचो इतिहास आसा. त्या ಒಟ್ಟು आतां खंयचे आमी एक डान्स कंपोजिशन घेतलेली तांतू एक मायथॉलॉजी इव्हेंट आमी एक्सप्लेन करतात. सो सद्या जेन्ना सांजेन ते शिकले जेन्ना ಒಟ್ಟು स्टोरीज कळता वतात रामायण महाभारत तेजे टू स्टोरीज बरे एक्सपिरियन्सार शिकचेक मेळटा. ते एक मस्त एडवांटेज भरतनाट्याचो. सो पेरेंट्स मे एस्पेशली कोणी तरी नृत्य गुरू असल्यार तांतलेगीचे सान आशिल्ले तेन्ना चेडवांक सेर्सुसेत जेन्ना अशें फुल्ल टायप एन्जॉयमेंट आनी एक्सरसायज जाता. आतां कालांत इतलो टू मोबायल फोन एडिक्शन मस्त आशिल्ले टायमार एक बरें एक्सरसायज मेळटा आनी स्टुडंट्सांच्या चेडवांक एक फ्रेंड ग्रूप मेळटा बरें ग्रूप मेळटा बरें एन्जॉयमेंट जाता आनी हूट जाता जाता मानसीक आनी दैहिक जावन बरें स्टॅमिना डेवलप करता भरतनाट्य. सो हे आर्ट फॉर्म मस्त बरें. सो ಒಟ್ಟು शिकता गेल्यार भरतनाट्य मागीर तुमकां सोडना म्हणटा. ओके भरतनाट्य म्हणून सांगतो एक शास्त्रीय टच असले एक कಲೆ नाही शास्त्रीय हिन्ನೆಲೆ असा असा निमित्त भरतनाट्य मस्त उपयोग सहना आता स्क्रीन अंत तुमचे ಕೆಲವು पिक्चर्स आम्ही बघित असा हा हे तुम्ही खेळ संदर्भ काढले फोटो ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಭಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕರ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಚಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಂತು ಗುರು
रूपश्री मधुसूदन आले अनिल देंत भक्त प्रल्हाद रोल अशी नाट करताना काढलेले फोटो आहे. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಣ್ಗೆತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ केलेला मी त्यांचे फोटो आहे. राजराजेश्वरी पूजता ओके. मग शिवमोगा डान्स टीचरानं एक व्यक्ती प्रदर्शन मनापासून म्हाका दिलेलं ऑपॉर्च्युनिटी केलेलं आहे. हैदराबाद डान्स कॉम्पिटिशन आशिल्लें नॅशनल लेवल डान्स कॉम्पिटिशन ಅಂತ केलेले आहे. एक शिवालय कृती केलेली हांवें त्याचे फोटो आहे. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುರು पुष्पा कृष्णमूर्ती म्हणून त्यांनी तिथं ಅವ್ರचे सन्मान आता एका व्यक्ती प्रदर्शनाचा नवीन सन्मान केले. बेंगळूರು गुरु मगले विद्वत एक्झाम झाले दिवस काढ घेतील फोटो आहे. गुरु विदुषी रूपश्री मधुसूदन म्हणून ಹಾಗೆ ಮಗಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ आता प्रस्तुतवरी हांव हांतल्यागी ऑनलायन आमच्या क्लास ट्रेनिंग घेताच आसा गुरु विदुषी पुष्पा कृष्णमूर्ती. वचनामृता म्हण एक प्रोग्राम जाल्ले शिवमोगांत तातूं थर्ड आसा न्ही ते हांव पेपरांत आयलेले फोटो तेन्नाचे. म्हगेले फॅमिली फोटो हब्बा टायमार काण घेतिले. मागीर हांव अण्णा अम्मा भाव गेलोले. विदुषी सहना तुम्ही तुमचे भरतनाट्य क्षेत्रांत तुम्ही कसे बाल्यांसून विद्वत तुम्ही कसं तुमचे एक अभ्यास केलंसो तुमचे अनुभव आमचे विषकांचं तुम्ही वांडवून दिलंसो. तुम्हास ह्या कार्यक्रमास आयलेस धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून मागून घेतो सा. आणि तुमच्या ह्या क्षेत्रांत आणि को तुम्हास लायक नाव येऊन दे तुम्हास मस्त गौरव सन्मान प्रशस्ती तुम्हास गावून दे आणि तुमचे नाव ಎತ್ತರಸ ಏರುವುನ್ दे म्हणून मी द्यावलागी मागून घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मगले अनुभव हंगा शेअर करण्याचक मगले डान्स करियर ಬಗ್ಗೆ फुल्ल सांगचक पसंत घेतला विश्व कोंकणी केंद्राचे हांव धन्यवाद सांगता. तुम्हास धन्यवाद आणि हे कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यासो धन्यवाद म्हणून सांगितलं. देव बरं करून दे. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु.